अंजेलिना फिलोमिना डायस ही आमची भयण संपल्यार आयज 1 वर्स बसता. तिका सर्गींचें सूख मागुया. तिच्या दुखेस्त कुटुंबाक बुजवण आनी गोठाय आंवडेवया. तेच परी आयज आपलो लग्नाचो दीस पाळटा जोझफ आनी ओलिविया तांचेर आनी तांच्या लग्नीक जिविताचेर देवाचो आशिर्वाद आंवडेवया. मागुया निकोलाव फ्रांसिस्को गोम्स हो आमचो भाव संपलो करो पूण ताचो वाडदीस ताकाय सर्गींचें सूख आंवडेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रतीच्या बाबडीन पवित्रतेन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. आनी दूख धरून सगळीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबडींदो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मोनान चिंतून आनी तोंडान चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगपार मरेक सगळ्या दिवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबडींदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. सोर पदवेदार आनी सासणांच्या बापा जेजूचो पूत आनी करो देव म्हूण परगट शिकोवंक आनी विरोध्यांचे झुजून करो बावार्थ सांबाळूंक भाग्यवंत आंतानाचाक तुज्या धर्मोद्योक्षाक तुवें उजवाड गोठाय आनी धीर दिली. ह्या वीर शास्त्र्याची आमचे खातीर विणवणी तुजे मुखार पावूं. ताणें दिल्ली तुज्या स्वताची शिकवण घेवन तुका दिसान दीस अदीक वळखूंक आनी तुज्या मोगान निरंतरी वाडूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं करो देव तुजे सवे आनी पयत आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वयलें वाचप. मोठी उजत जाल्या उपरांत उबो रावन पेद्रून तांकां म्हणलें, भावानो भयणीनो, विदेशांनी म्हज्या तोंडांतल्या शूक वर्तमान आयकून आनी भावार्थाक वेंग मारून पयल्या दिसांनी तावन देवान म्हाका विचून काडलो म्हूण तुमी जाणात आनी कालचान वळखता त्या देवान आमकां दिल्लो तसोच तुमकांय पवित्र आत्मो दिवन तुमी आनी ताचे मोदें कसलीच अंतर ताणें करूंक ना. म्हणटच आमच्यान न्हय म्हूण आमच्या पुर्वजांनी व्हरूंक जावंक ना तसले झूम शिसांच्या माथ्यार घालून तुमी कित्याक
म्हूण देवाची परीक्षा करूंक सोदतात. सुम्या जेजूचे कृपेन तांकां तशेंच आमकां तारण मेळटा म्हूण आमी सत मानता. जमलोलो सगलो लोक ओगोर रावलो आनी बार्नाबास आनी पावलू आपणा वरवीं देवान वेदेशां मोदें केल्ली सगली खुनाची आनी विस्मिताची खबर सांगताले. ती आख्खे सभेन आयकली. तांचें उलोवप जातूच जाकोबान अशें म्हणलें, भावा भयणीनो, म्हजें आयकात. आपल्या नांवांक भेटयलेली विदेशां मोदलो एक फर्जा सुरवातेक तावन विंचून काडून देवाची खुशी जाली म्हूण शिमावान तुमकां आतांच सांगलां. आनी हे प्रवाद्यांच्या उतरां प्रमाणे सारकें आसा, कित्याक अशें बरयलेलें आसा, ह्या उपरांत हांव परतून येतलों आनी दाविदाचो मोडून पडलेलो तंबू नव्यान ताणटलो. तो हांव गोठणांतलो उबो करतलो आनी नव्यान बांदतलो. तेन्ना सगलीं मनशां सर्वेस्पराक सोडटलीं. म्हज्या नांवांक भेटयलेलीं आसा तीं सोर राष्ट्रां जाणें जायत्या काळा सावन हें कोलीत केलां. तोच सर्वेस्पर अशें सांगता. म्हणटूच म्हजें मत अशें, देवाशी परतून येतात त्या विदेशांचें जिवीत आमी अवघड करचें न्हय, पूण तांणी कुड्ड्या देवांक भेटोवन बसतायलेल्यो वस्तू खावच्यो न्हय, फजडपण पयस करचें आनी गोमटी पिलून मारलोले मनजातीचें मांस आनी रगत खावचें न्हय. इतलेंच सांगूंक आमी तांकां एक चीट धाडची. कारण सगल्या शारांनी मोइसेसाची समृद्ध परगट करपी आदल्या काळार सावन आसात आनी दर शेनवारा देवस्थानांनी ती वाचतात. देवाचें उतर. उपकार आमचो जबाब जावन दी. सगल्या पोरसांक कोलयात, देवाची कौतीक विस्मिता. म्हणुया, सगल्या पोरसांक कोलयात, देवाची कौतीक विस्मिता. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात. शेकान शेक प्रितुमे वयर देवाक सर्गिटां गायात. जबाब, सगल्या पोरसांक कोलयात, देवाची कौतीक विस्मिता. परमेश्वराच्या मानांक गितां गायनां गोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगटात तारण ताचें. जबाब, सगल्या पोरसांक कोलयात, देवाची कौतीक विस्मिता. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. सगल्या पोरसांक कोलयात, ताची कौतीक विस्मिता. जबाब, सगल्या पोरसांक कोलयात, देवाची कौतीक विस्मिता. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात, ताणें ती केल्या संवसार नितीची ताची राजवट. जबाब, सगल्या पोरसांक कोलयात, देवाची कौतीक विस्मिता. उद्गार. जेजू म्हणटा, म्हजे मेंढरे म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमया.
जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला. म्हज्या मोगांत रावात. हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळ्ळ्यात आनी ताच्या मोगांत हांव आसां. तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजी कुशलकाय तुमचे सवे आसचे खातीर आनी तुमची कुशलकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणली तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, हांव म्हणटलों सिनोड इज अ रियलिटी फॉर द चर्च. कित्याक हालीं 3 वर्सां दिसता सिनोड आतांच जातात, आतांच घडटा कसो. कित्याक ह्या 3 वर्सांनी आमी अदीक भर घालता सिनोडाचेर ओ परिशदेचेर एक नॉवेल्टी जाल्ल्या भशेन, एक नोविदाद जाल्ल्या भशेन. बट सिनोड वॉज अ रियलिटी रायट फ्रॉम द बिगिनींग ऑफ द लायफ ऑफ द चर्च. म्हणजे पवित्र सभेचें जिवीत सुरू जालें तेन्ना तावन परिशद सुरू जालो. जेन्ना जेन्ना मोठे प्रश्न येयले सगळे एकवटाले, जावं बिसायब महान शास्त्री आहात ते पाप साहेबा बरोबर भासाभास करताले, पवित्र आत्म्याच्या सुचोवणेन कितें तरी उपाय काडटाले आनी थाराव घेताले. आनी आयचें पयलें वाचप सोमता जावन आसा पवित्र सभेची पयली सभा, एक्ट्स चॅप्टर 15. धर्मतांचो इतिहास 20:15. पयली सभा जी धर्मदूत जिवे आसतना घेतली. जेजू स्वर्गार गेल्या उपरांत धर्मदूत जिवे आसतना घेतले आनी तेमी थाराव गेलो. जायत भासाभास केली, एक एकल्यान आपलें मन मांडलें. पेद्रू पाप साहेब कसो ताणें मांडलें, पावलूनय सांगलें, बार्नाबासानूय सांगलें, आनी आतां जाकोब जेरुजाल्याचो बिस्म सांगता आनी ते थारायतात. प्रितीच्या भाव भयणीनो, बरी वस्त. ही कॉन्सिलां कित्याक हाडायताले म्हणून जातालें, लोकांक जाय ते भशेन कोण दी. कित्याक हिंग एक मिसकॉन्सेप्शन जावपा जाता, मिसअंडरस्टँडींग जावपा जाता, चुकीचो समज वो गैरसमज घेवंक जाता. तो म्हणल्यार लोकांगे जिवीत कास्तीक दिनाका, जड करिनाका. सो लोकांक जाय तें कोण दी, जाय तें कोण दी म्हणून कितें. कित्याक जाकोब म्हणटा लोकांचें जिवीत जड करिनाकात. कित्याक जेन्ना विदेशी जे जुदेव न्हू आसले ते धर्म मानून घेवपा लागले तेन्ना जुदेव आसलो ते म्हणून आम सुनोत केल्या, तेंकांय सुनोत करार. सुनोत वॉज नॉट नेसेसरी. सुनोत इज नॉट नेसेसरी. सर्कमसिजन इज नॉट नेसेसरी इन द फॉलोइंग ऑफ क्रायस्ट. तूं क्रिस्ताचो पाटलावदार जातो जाल्यार तुका सुनोत नाका. पूण हेर वस्तू ताणें सांगल्यात, कुड्ड्या देवांक बोजू नाकात, पोजोडपण करिनाकात, तें आयज पर्यंत आहा. हेजेर तुगे जिवीत जड जायना. ह्यो वस्तू आडवाल्ल्या त्यो तुगे जिवीत जड करूंक न्हू. तुगे पाटलाव क्रिस्ताचे हितूंत आडकोड जावंक. तुक तरी होरें जेजूचो काळजान तावन मोग आहा, तुगे जिवान जेजूचो मोग आहा जाल्यार ह्यो वस्तूक नाकाश्यो दिसतल्यो. मोग ना जाल्यार ह्योय वस्तू तुका जाय पडटल्यो. कित्याक आयज शुभ वर्तमान मोगाचेर कोता. आनी जेन्ना जेन्ना पाप साहेब मेळ्ळो, जेन्ना जेन्ना बिस्म एकटवले, वेन देर वॉज अ होल गॅदरींग ऑफ बिशप्स, होच तेंकां आहलो कितें आमकां आडायतात जेजूचो ओदीक आनी ओदीक मोग करूंक. What is the obstruction or the obstacle in loving Christ more and more? This was the principle that guided. तेका लागून कित्याक जेजून म्हळ्यार मुज मोग तरी तुम कोताय, मुगे आज्ञा सांबाळटा. कितेंय ह्या संवसारांत येवपा जायना that will deviate us from the commandments of Christ. आमकां क्रिस्ताच्या आज्ञा तावन आम कुशीन वतलीं कितेंय येवपाक जायना. आनी होच म्हणटाय तो मोग. मोग आमचे भितर इतलो लासोंक जाय जेजूचो की आम पोत्तून पोत्तून चतूर रावंक जाय. किणाक किणाक दर एक मिनटीक, दर एक वराक, दर एक दिसाक, दर वर्साक आमी चतूर रावंक जाय. बाबा जें हांव कितें कोत्तां, जें हांव कितें आयकोतां,
जें कितें उलयता जें जिवीत जियेता तें क्रिस्ताचे आज्ञे आड न्हू वो क्रिस्ताचे आज्ञेक सोंपता आनी तितून सारकें बसता हो मोग प्रितीच्या बाबळीनो पूण आयज परिस्थिती इतली जाल्या आम मोग फकत मुठाय उतरान न्हू कोरण्यांत दाखय आयज पूण संवसाराची परिस्थिती आम उतरांनी दिसती पडना आनी कोरण्यांनी दिसती पडना आनी जें कितें मोग न्हू त्या मोग म्हूण सजमताय आनी दाखोवंक सोदताय आयज भाग्योन अनास्तास हाची परब हो अनास्तास व्हड बिशप एज वेल एज अ थियोलॉजियन धर्मोद्योक्ष आनी धर्मशास्त्री ताका इतलो मोग आलो ताणें सारकें सांगिल्लें जेजू कोण पवित्र आत्मा कोण देव बाप कोण कित्याक झगडीं कोमेस जालीं कोण वळो देव बाप वळो देव पूत वळो देव पवित्र आत्मा वळो फिलियो के म्हणटाय आमी ग्रीक उतरां हाची सजमणी तें दिली कित्याक दिली क्रिस्ताचो मोग आसलो आनी म्हाका क्रिस्ताचो मोग आसलेलो जाल्यार म्हज्यान पळोवंक जायना मुगे पोरचेक मुगे भाव भयणां मुगे इश्ट मित्रां खोटेपणाक लुब्दल्लीं खोट्यो समजण्यो घेवन वायट जियेतलीं देवूय खोटो म्हूण सजमतलीं आनी आपुणूय खोटेपण करतलीं तर आयज मोग म्हणटाय तो आ लव शूड लीड अस टू दीस बाबा स्वताची पूर्ण ओळख घेवया लेट अस अंडरस्टँड द ट्रूथ कंप्लीटली नॉट हाफ ट्रुथ्स नॉट दॅट वर्जन ऑफ ट्रूथ वीच आय ओनली वॉन्ट टू स्वताचो तोच भाग घेवन सुद्दां जो म्हाका बरो दिसता स्वताकें सजमुया जिवंक्या असो हो मोग मोग आमकां स्वता सरी व्हरोंक जाय आ लव शूड लीड अस टू ट्रूथ इफ इट इज नॉट लिडींग अस टू ट्रूथ तो मोग न्हू तें आनी कितें नांव दियात बट इट कॅनॉट बी लव समजुया आनी स्वताचो उजवाड देवा बापा कडल्यान मागुया भेटोवनेक आमी गायन गावया खालवाराचो योद C20 पान 30 आनी 6 C20 पेज 36 मोच्या बाबडीन मोच्यान तुमचे बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात मोगाळ बापा भाग्यवंत अंतनाजाच्या परबे दिसा तुवें आमकां दिल्ल्या भावार तपासत तुका दिन वासून हें बलिदान आमी समर्पिता आनी आमचो बाबा तो पूट सांबाळून तो संवसारांत विस्तारूंक आमचें जिवीत तुका ओपून आमी दिता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां बारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सोर काळ्यांनी सोदताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत अंतनाजा तुज्या
भक्ताच्या मनाक ही परब समरंभूंक तुजे पोचेक तूं फावो कोत्ताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतान भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Holy, holy, holy. Ormanato, sornes mortum. Holy, holy, holy. Ormanato, sornes mortum. Konkani, sosar molan. Pujamu. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणांची जोत तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुसंकवेच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत हें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पयत सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, कार्दियाल फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें पोट चडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मतान सर काळी तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताईं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. जेजून शिकयलें प्रार्थन सगळीं धीर घेवन म्हणया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सवेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळचो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शिली संवसाराचे पाप कट्टली आमची काकूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती शेडयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगलीं सुभागी सोम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली म्हाका फावो न्हय सोम्या जेजूक आमच्या काळजान शेवतना आमी गायन गावया D26 पान 61 D26 पेज 61 Baba,
करात तूं या जेजूच्या आनी आमच्या बापा मनीस जाल्लो तुजो एकलोच पूत करो देव म्हूण भाग्योन अंतनाजा बराबर आमी सत मानता ह्या पवित्र योजनान ताची कूड आनी रगत आमी शेवल्यांत त्या वरवीं ताचें देवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवं आनी ताची कोरी ओळख एरा मनशांक आमी दिवंक पावूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. चोत्रायदोची फाल्यां म्हयन्याचो पयलो शुक्रार म्हणटोच सकाळीं मिसां 6:30 7:30 सांजे 5 ते 6 वाजता आमी कुमसराक बसतले 6 वाजता मीस आनी उपरांत आदोरसांव आसतलें पोरूम संस्काराक बोजोण ही बोजोण केरीत भाशेन बीस साहेबान मागल्या जावची आमच्या इलेसां पासत सो तुमी येवचें आमी केरीत भाशेन इलेसां पासत मागतले 8 वरां पर्यंत ही बोजोण चलतली त्या उपरांत आमी आशिर्वाद दितले सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मन तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वळूकार जिवितातूं उजवाडातूं शेवटाक आमी गायन गावया K4 पान 141 K4 पेज 141. Ci